पुलीस खात्यान जाल्ल्या कॉन्स्टेबल आणि PSI भरतीत व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जावन घोटाळो कसो जाला हे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हाणें RTI म्हायतीच्या आदारान लोकांमुखार हाडला। आदले दिसा जाल्ल्या कॉन्स्टेबल परीक्षेत 20 गुण घेवन नापास जाल्ले उमेदवार दुसरे दिसा जाल्ल्या PSI परीक्षेत 90 परस चड गुण कशे घेतात असो प्रश्न विजय सरदेसायान विचारला। ह्या पुलीस भरती घोटाळ्यात आस्पाव आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर निलंबनाची कारवाय जावपाकूच जाय, पण दुसरे वटेन ही पुलीस भरती रद्द करची अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या। कॉन्स्टेबलाची एक टेस्ट जाली 1 डिसेंबर 2021 PSI ची टेस्ट जाली 2 डिसेंबर 2021 कितले मार्क म्हणून तुका कितले पर्सेंटेज मार्क तू मारूंक शकता पळय आयक मरे आता एक मनीस कॉन्स्टेबल टेस्ट फेल जाता म्हणजे ताका 33 मार्क तुजो पडना तो मनीस दुसऱ्याच दिसा PSI एग्जामीक 99 मार्क मेळटा 99 एक दीस सोडून पळय तूं जे कॅन्डिडेटाक 15-16 मार्क पडले तांकां 5 पटीन दुसऱ्या दिसा PSI एग्जामीक चड मार्क पडटात। सो हें जातना ह्या DGन ह्या IGन तांचो एकेडमिक रिकॉर्ड चेक केला हो म्हजो प्रश्न। आतां हांव तुमकां एक लिस्ट दाखयता जे आमकां PSI हे आमकां RTI मेळ्ळा। नांवां आहात, नांवां घेवप बरी न्ही पूण घेवची पडटा कित्याक ह्या ना जाल्यार तुमी म्हणटले वगीच लिस्टां हाडून दाखयता म्हणून। एप्लिकेशन नंबर 1680 निकिता निलेश नाईक कॉन्स्टेबल म्हणून ताका एग्जामीक 1 तारखेक पडले मार्क 15 100तले। दुसरे दिसा PSI ताका मार्क पडटा 83 म्हळ्यार कितली पर्सेंटेज वाडली 553% इन्क्रीज ऑफ मार्क्स इतले ते एक दिसान इंटेलिजंट जाले। सुनील शेखर सावंत देसाई पयले दिसा ताका पडटा 18 मार्क दुसरे दिसा मार्क पडटा 98। शुभम सुरेश कोरगांवकर पयले दिसा पडटा 28 दुसरे दिसा पडटा 98। प्रज्योत प्रशांत बकळे पयले दिसा पडटा 28 दुसरे दिसा पडटा 98। हें जाल्लें आहा। सो हातून क्लियर कट स्कॅम आहा हें सगळें जनतेक खबर आसा। आतां हांव हें अशें म्हणलें म्हणून मुखेलमंत्री सांगात आपूण हें धाडटलो म्हणून कितें तें डिफेमेशन। सो आमचें कर्तव्य जाता आनी RTI दाखयता ताजोच होम डिपार्टमेंटान RTI दिल्या आमकां। सो आतां म्हजो डिमांड आसा की हो रिक्रुटमेंट इमिजिएटली स्क्रॅप करचो, एक ताका थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, ऑफिशियलांचेर एक्शन जावची, पॉलिटिशियन जर इन्वॉल्ड आहात जाल्यार तांचेर एक्शन जावची। म्हाका आय हॅव सस्पिशन दॅट पीपल इन ऑथॉरिटी आर इन्वॉल्ड, ह्यूज अमाउंट्स हॅव चेंज हँड्स। सो म्हाका अशें दिसता की पुलीस डिपार्टमेंट DG आसूं IG आसूं कोणूय आसूं तांचेर प्रेशर आसतलोच। सो एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज should investigate this.